आयच्या ह्या फायनलीक हाजीर आशिल्ले म्हजे इश्ट बाब विशांत गांवकर, बाय काजल विशांत गांवकर, अबा अकबर मुल्ला, दुर्गादास कामत, हांगा जमिल्ले सगळे पंचवाडीचे म्हजे भावांनो आनी भयणांनो, पयले सुवातेर गोंयचे सायबाचे फेस्ताची सगळ्यांक उनुनीत परबी. गोंयचो सायब हो गोंय राखता अशे सगळे समाजाचे लोक जे गोंयांत आसात, जे गोंयांत भायर रावतात, विदेशांत रावतात, हे मानतात की सा फ्रांसीस शावियर म्हणल्यार गोंयचो सायब हो गोंय राखता आनी उरला ते गोंय राखपा खातीर गोंयकारां मदीं एकवट सगळे सोदतात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जी कितें रानां उरल्या, जे कितें दोंगर उरल्या, हे सगळे बीजेपी सरकार काबार करपाक फुडें सरल्या आनी हे गोंय राखपा खातीर गोंयकारां मदीं एकवट गरजेचो. आनी हो एकवट घडोवन हाडपा खातीर जे पक्ष बीजेपीचे अगेन्स्ट आहात तांकां एक करपाक हांवें एक इनिशिएटीव घेतलो, म्हणल्यार फुडाकार घेतलो. आनी हांगाय रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी म्हणून आहा, काँग्रेस आहा आनी आमची पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी, हे तीग पार्टी भितर एकवट करून आमी बीजेपीक धडो शिकोवप. येता थंय जाता थंय, म्हळ्यार आतां जिल्हा परिशद इलेक्शन येता थंय धडो शिकोवप अशें आमी येवजण केली. शिरोडा असेंब्ली सेगमेंटान 2 सीट आहात, एक बोरी आनी एक शिरोडा. रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीक शिरोडा मतदारसंघात खूप मतां पडिल्ली आदी, म्हणून एक सीट तांकां एक सीट आमकां अशी आमी येवजण केल्ली. आतां ही येवजण खंय पावता ती म्हाका खबर ना, पूण आमी ह्या सीटार म्हणल्यार शिरोडा सीटार पंचवाडी जंय लागता थंय बाय काजल गांवकार आमचे कॅन्डिडेट आसतले. आमचो सिंबॉल आसतलो नाल्ल आनी हो सिंबॉल म्हणटा गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण राखपाचो सिंबॉल. हिंदू लोक ताका श्रीफळ म्हणटात. क्रिस्तांवांक नाल्लाचे कडये शिवाय फुडें वचूंक शकना असो नाल्ल घेवन आमी तुमचे फुडें येतात गोंयकारपण राखपा खातीर. आतां दुसरे पक्ष जर रावले जाल्यार हे मत फोडपा खातीर रावतले. आमी आयल्या जिखपाक आनी बीजेपीक धडो शिकोवपाक. बीजेपी हांगा करता ते फॅमिली राज, एकूच फामील फुडें व्हरता, कॉन्ट्राक्ट तांकां दितात, जे कितें आसा तो एकलेच फॅमिलीचे हित चिंतून ते फुडें सरतात. हे आमी खुबदां पळयलां MPLाचे इशून वा आनी खंयचे इशू येता तेन्ना एकूच फॅमिली फुडें व्हरपाचें काम बीजेपी करता आनी हांगाचो स्थानीक आमदार करता. हाका एक पर्याय म्हणून, एक ऑल्टरनेटीव म्हणून आमी आमचे कॅन्डिडेटाक फुडें घाला. बाब विशांत गांवकार म्हणतो आमचो पक्षाचो अधिकृत पंच पंचवाडीचो आनी ताजी बायल ही आतां कॅन्डिडेट जाल्ली आहा. हांव लोकां कडेन मागतां हो एकवट हांगाच्यान सुरवात करुया. दाखोवन दिवया की खडेकांत गोंयकार आनी स्वाभिमानी गोंयकार ह्या पंचवाडी गांवांनूय आहात म्हणून. आनी हांकां दाखोवपाची गरज आहा भावांनो, कित्याक गोंयांत गोंयकारांक हे लेख नात. गोंयांत नोकऱ्यो, भुरग्यांच्यो नोकऱ्यो ज्यो भुरग्यांक मेळूंक जाय त्यो नोकऱ्यो विकतात. हे सगळें चालू आहा. चोरयो वाडल्या, दरोडे पडटात. सकाळीच पुलीस जे चोरांक धरूंक जाय ते पुलीस आमकां मिटिंगो करता ते आडावंक येतात आनी मागीर पुलीस हुशो घालून पुलिसांक धांवडायतात लोक. ही आज परिस्थिती आहा. काणकोणा पयर जाल्या ही हांगाय जावपाचो एक दीस येतलोच. हांव मागता तुमचे कडेन सगळ्या कडेन एकवट दवरात. फुटबॉल म्हणतो आमचो स्टेट स्पोर्ट आनी ह्या फुटबॉलांतल्यान आमी गोंयकारपण आनी गोंय फुडें व्हरूंक जाय. आज फुटबॉलाचे फिल्डाचेर एकवट जे भशेन जाता ते भशेन इलेसांवांकूय एकवट गरजेचो. हो एकवट तुमी दवरतले अशें हांव आस बाळगिता. म्हजी 2 उतरां आयकली म्हूण सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता की गोंय साहेबाच्या नांवान एकवट करात आनी हो एकवट गोंय, गोंयकार, गोंयकारपण फुडें व्हरपाक आदार करात. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.